फुडें एक देश एक पक्ष एक मत अशीच परिस्थिती जावपाचो भंय म्हूण मोगोचो दीपक ढवळीकार उलयला. पक्षांतर बंदी कायद्याची तत्वां गुठलायल्यात. सुप्रीम कोर्टान खंय स्वेच्छा दखल घेवपाची वेळ आयल्या. ह्याच्या फुडें लोकशाहीक आनी कांय उरचें ना. इंडियेंत नांवां पुरतें उरतली. मागीर वन नेशन वन इलेक्शन आनी वन पार्टी वन इलेक्शन. सुप्रीम कोर्टाक विनंती करपाक सोदता जाहीर रित्या की सो मोटो कॉग्निजन्स ऑफ सच अ सिट्युएशन घेवचो. डिफेक्शन करता आसतना एक कायद्याचे खंयची तरी एक दोन लायनीचे वाक्य घेवन सेंटेन्स घेवन हें डिफेक्शन केलें वता तुथळ. आनी फुडें तर अशेंच चालू उरलें तर लोकशाही तंत्रज्ञान लोकांनी मतां मारपाचें, लोक भायरूच सरचे ना मतां मारपाक. ही परिस्थिती सुद्दां येवं शकता. आनी एकूच पार्टी आनी एकूच मतदान अशी परिस्थिती येवं शकता. गोवा फॉरवर्डाच्या हातांत खंय कांय ना. उलयतले जाल्यार आंकड्यांचें वजनूय ना. सध्या वेट एंड वॉच. हें कित्याक केलां तें म्हाका अजून समजूंक ना. सरकार पळपाचो आशिल्लो जाल्यार बी करतात. Goa Forward is not going to merge. Goa Forward is coming here to stay. We have got a 75% strike rate. We are not in the market of buying and selling. We don't come in. We don't move in the night. We move in the morning. And when we move at home. We don't go and stay in 5-star hotel or somebody's house. आमकां जर घात जाता जाल्यार तो कोण करता तो सगळ्यांक खबर आहा. अजून मेरेन आमकां घात जावंक ना. आमकां ताजेर उलोवन फायदो ना. आतां जें कितें जालां आनी जें कितें जावंक शकता इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. गोवा फॉरवर्ड हॅज नो कंट्रोल ऑफ द सिच्युएशन नाव बिकॉज द नंबर्स डोंट फेवर अस. वी आर नॉट इन कंट्रोल. कितें जाता केन्ना केन्ना बोट चडूय लोक आसतकच डिस्टर्ब जाता न्ही. सो तुवें पळोवपाक जाय गोंयचें राजकारण नवेंच. So this is the age of new Goan politics. हितून आमच्या मदीं से कांय ना. वी आर अ कोलिशन पार्टनर एंड वी हॅव स्टक विथ आवर कोलिशन धर्मा. आमी हे आमचे कोलिशन धर्मा प्रमाणे आमी फुडें गेल्ले आसा. वी हॅव ऑनर्ड whatever commitments we had made to Shri Manोहर पर्रीकर. आणि अजून आमी तेजेर काम आसा. आता नेक्स्ट वी हॅव टू सी what the developments will happen. It's time for us to wait and watch. सरकाराचे मित्र पक्षांबरोबर कितें वाजला जाल्यार कांय खबर ना म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. आतां तितूंत भितर मेजॉरिटी आशिल्ली विथ द सपोर्ट ऑफ आमचे सगळे वांगडी. दे बीन सपोर्टींग विथ द गव्हर्मेंट फ्रॉम द टायम इट इज बीन मेड. मनोहरभाई पर्रीकर आसतनाय केल्लो, मागीर प्रमोद बाब सावंत जालो तेन्नाय तेणी केलो. सो आय डोंट नो द इंटरनल कितें जालां. सो आय कांट कमेंट ऑन दॅट. बट लेट अस सी वेन दे कम आय मीट. कितें आतां कोण ना हांगा उलोवपाक. बीजेपीचे संख्याबळ वाडला म्हूण मंत्री गोविंद गावडे खोशी. भारतीय जनता पक्षाचें प्री पोल अलायन्स आशिल्लें. हेजो अर्थ हांव त्या भारतीय जनता पक्षाचो एक घटक जावन आसा. हेजे खातीर म्हजे खातीर ती एक खुशेची गजाल आसा अशें हांव म्हणून. मंत्रिमंडळांत 4 जाण नवे. 3 फुटीर G10तले, एकलो बीजेपींतलो. तांकां घेतना कोणाक निखळायतात ताचेर बीजेपी प्रणीत सरकाराच्या ह्या आघाडी घटकांचो सूर बदलूंक येता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोवा फॉरवर्ड आनी एकल्या अपक्षाक शिनाल मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.